बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. संदेश बवार्थाच्या वटेन चलोवन फिरगस कुटाम बांदून हाडया. मोगाच्यानो आज आमी आमच्या फिरगस कुटुंबाचे फेस्त संभ्रमच्याक हांगासर जमल्या. गेल्या त्या वर्सांत हांव सोम्यान आमकां जायते बरोपण केलां. ताका उपकारी मनान आनी काळजान अर्गास्तुती भेटोवच्याक ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी जमल्या. विशेन पावलाच्या मोगाच्या सेवेन बरोवन सदांकाल गरजेवंतक आनी दुबळ्यांक स्पंदन करची काळजां मनां आमचे थंय रुपीत जावं दी. बवार्थाचो प्रतिफळ जावन एकामेकाच्या गरजाक पावया. आमचे लागीं आशिल्ले वांटून घेवया आनी माया मोगाच्यो आनी एकवटाचो फिरगस समुदाय बांदून हाडया. आमच्या पात्रून संताच्या विनवणेन देवान आमकां बेसावांनी भरला. ह्या फेस्ताच्या संभ्रमा बाबती वावर केल्ल्या समेस्तां पासत देवाक आज आमी अर्गां दिता. हें मिसाचें बलिदान आम्हा सर्वांचें बलिदान जावं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, इवसणानो आनी भुरग्यानो, विशेन पावला मारिफात आमच्या फिरगस कुटुंबाक मेळिल्ल्या सर आशिर्वादांक अर्गां पाठोवच्याक ह्या फेस्ता दिसा ह्या देव मंदिरांत आमी संगाता मेळ्ळ्या. 74 वर्सांनी विशेन पावला मारिफात देवान आमकां राखला आनी सांबाळला. देवाक आमी अर्गां दिता आसतना मुखल्या वर्सांनी प्रत्येक सण 500 वर्साचो जिबलेव आमी आचरण करच्या. ह्या वर्सा सदांच देवाची विस्तार आशिर्वादां आमच्या कुटुंबांचेर, आमच्या फिरगचे कुटुंबांचेर सदांच आसूं दी म्हूण ह्या मिसा वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. हे पवित्र रितींत फोव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. संगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आयज तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो बगेर सदां संकवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्तांच्या जिविता पावो.
शिक्षण देऊन रुपा हाडूंक तुझ्या याजका भाग्यवंत विशेंतेक याजकी सुगुणांनी नेठोवन होडे उर्बेन तुवें भरलोय. ताची शिकवण आनी देख घेवन आमी दुर्बळांच्या गडसांक पावूंक आनी याजकी सेवे खातीर तुवें विंचलेले तरणाटे जेजूच्या काळजा सारके म्हणयारी संचाक आमी आमची जबाबदारी पाळूंक तेच भाग्यवंत विशेंतीचे उमेदीन आमकां भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमीन. इजया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. तो भूमंडळा वयर शिंवासनार बसून आसा आनी पृथ्वेचे निवासी ताका देंप्या परी दिसतात. तो मळब एका पडद्या भाशेन सोडयता आनी ताचे पंदा वस्ती करच्याक ते एका तंबा परी विस्तारता. तो फुडाऱ्यांक नाच करता आनी संवसाराच्या आदिपातींक नपैज करता. तांकां लायना फुडें वा ओंपिना फुडें धरणीन तांणी पाळां घेयना फुडें तो तांचेर स्वास सोडता आनी ते भोंवतात. जड वारें तांकां बातण्या भाशेन उबोवन व्हरता. तुमी म्हाका कोणा कडेन म्हूण सर करशात? म्हजे सारको आनी कोण आसात? तुमचे दोळे वयर उबारा आनी पळया. ही नकेत्रां कोणें केल्यान? तो तांची फौज भायर हाडता आनी तांची गणती करता. दर एकाक आपापल्या नांवान तो उलो करता. ताची सकत भोव वर्ती आनी ताची पदवी करीस व्हड. देखून तांचे मदले खंयचेंच नकेत्र जाप दिनासतना रावना. म्हजी वाट सुरेस्पराच्या नदरेक लिपोवन आसा. म्हजो देव म्हज्या हक्कांची पर्वा करिना. अशें तूं कित्याक म्हणटाय जाकोबा? अशें तूं कित्याक उलयताय इज्रायला? तुका कळीत नातलें काय? तुवें आयकूंक नातलें काय? सर्वेस्पोर ससनाचो देव पृथ्वेच्यो शिमो ताणें रचलात. तो तकाना, तो दमाना. ताच्या गिन्यानाचो टाव घेवंक कोणूच सकाना. तकलेल्यांक तो सकत दिता, बळ नातलेल्यांक तो घटाय दिता. युवक तकोन आनी दमन वेतीत, तरणाटे आदलोवन पडटीत. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. गरुडा परी तांकां पाकाटे फुलतले. तीं धांवतलीं पूण थकची नात. तीं चलतलीं पूण दमची नात. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार.
जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. कश्ट विणे भवार्थ व्यर्थ. म्हज्या भावा भयणीनो, आपणाक भवार्थ आसा म्हणटले एक मनीस आसा म्हूण चिंतया, पूण तो बऱ्यो करण्या आदारिना जाल्यार ताका तें कित्याक उपकारता. तसलो भावार्थ ताका बाचाव करूंक शकतलो गे. कोणी भाव वा भयण विणगी आसा आनी दिसपट ते ग्रास नासतना उपाशी पडल्यान म्हूण चिंतया. तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता, जिबेचें कितें रुचीक तुमकां मेळ्ळो आनी पोटभर जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात्र सांगून तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार तें कित्याक उपकारता. भावार्थीची गजाली तेच. भावार्थ सवय बऱ्यो करण्यो आपणा शिवाय तो भावार्थ जिवनातलो म्हूण येत. तरी पूण कोणी एक मनीस म्हणूंक पुरो. एकल्याक भावार्थ आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात. त्या मनशाक म्हजी जाप ही. म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवंक म्हाका भावार्थ आसा म्हूण हांव रुजू करतां. पूण तूं कसलोच बऱ्यो करण्यो नासतना तुका भावार्थ आसा म्हूण रुजू करून दाखय. एक देव आसा म्हूण तूं सत म्हणटाय मू. भोव बरें. देव सारी ते सत म्हणटात आनी भियान तरतरतात. तूं आमचे मोतीच्या मनशा बरी भावार्थ कांयच उपकारना म्हूण तुका रुजवात जाय. अब्रामान आपल्या बापाक, आपल्या पुताक आनी इसाकाक वेदीर बरें भली भेटयल्यात. ताचे ते करण्या वरवीं ते नितीवंत जाल्लो व न्हय. अशें करण्या वरवीं ताचो भावार्थ जिवो जाता आनी ताच्या करण्या वरवीं ताचो भावार्थ संपूर्ण जाता म्हूण तुमकां दिसता. अशें आब्रामान देवाक सत म्हणलो आनी ताचो भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवन म्हणून काडलो. अशें म्हणाले पवित्र पुस्तकाचे उतार. ताचे थंय पूर्ण जालें. तांकां देवाचो इश्ट म्हणून नांव सयत मेळ्ळें. देखून सत म्हणल्या वरवीं मात्र न्हय,
बगार बऱ्यो करण्यो आदारल्या वरवीं मनीस नितीवंत जाता. तेच वरवीं वेदीक बिडार दिवंक दुसरेक वाटेक भायर धाडिल्ल्या वेळार करण्या वरवीं ती नितीवंत जावंक पावली न्हय. अशें जशें स्वासांतल्या कठीण उडीक जिवना तशें करण्या नातेल्यांक भावार्थाकी जिवना. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव ताणेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोवंक दिलें. हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो. हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें. हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली. बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तवळ ते बागेवंत ताका जाप दिवन म्हणटले, केदाळा सोमिया आमी तुका भुकेल्लो देखलो आनी तुका आमी खावंक दिलें. केदाळा तुका ताणेल्लो पळयलो आनी तुका आमी पियोवंक दिलें. केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखलो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिलें. केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखलो आनी तुका आमी भेट दिली. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतच हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी म्हज्या अती ल्हाना भावा मदले एकल्या केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. आज व्हडलें फेस्त व्हडल्यान म्हणूंक आसा. सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. सगळीं कशीं आसात? आज सगळीं सोबी दिसतात. व्हडलें फेस्त म्हणटा आसतना आमकां सगळ्यांक संतोश. ल्हान भुरग्यांक जावंक पुरो पयशे मेळटात फेस्ताक आनी तरणाट्यांक आज इल्ले पयशे करून तांच्या पिकनिकाक इल्ले फंड करचे. तशेंच आमच्या कोयराच्यांक सभा दिसा तावन प्रॅक्टीस करून तांचो टॅलंट दाखोवचो दीस. तशेंच आमकां वडिलांक घरा सैरी येतात. थोड्यांक इल्ले कंती आसूंक पुरो. मेलोनाच्याक इडली सांगल्यात वेळार हाडटा गिनांगी म्हणलें इल्ले कंती आसूंक पुरो. ह्या सगळे मदें देवाक आमी आज अर्घां दिवंक ह्या देव तेंपलांत जमल्या. म्हज्या भाव भयणीनो, एक फावटी एकलो गुरुजी त्या गांवच्या थोड्या ग्रेस्त मनशांक आपोवन अशें म्हणटा, हांव तुमकां आज एक फिल्म दाखयता, एक अवॉर्ड विनींग फिल्म, तुमी सगळ्यांनी येचें म्हणून. आनी त्या वेळार ते ग्रेस्त मनीस अशें म्हणटात, 3 वरां बसून आमकां पिक्चर पळोवंक टायम ना, पूण तो गुरुजी म्हणटा हें फिल्म केवळ 8 मिनटां, तुमी सगळ्यांनी येचें म्हणून. आनी सगळ्या ग्रेस्त मनशांक एक व्हडल्या 5 स्टार हॉटेलांत बरें सिटी घालून तें पिक्चर पळोवंक तो आपोवन व्हरता. आनी फिल्म स्टार्ट जाता. पयलें सीन, एक सिलींग आनी एक फॅन घेवन ते आसता. एक सिलींग आनी एक फॅन. 1 मिनट जालें तेंत सीन. 2 मिनटां जालीं तेंत सीन. सिलींग आनी एक फॅन घेवन ते आसा. आनी एकामेका लागीं ग्रेस्त मनीस पळोवंक लागले आनी चिंतताले ह्या पिक्चराक कोणें बाबा अवॉर्ड दिला म्हणून.
ते बसून परत चिंतूंक लागले 3 मिनटां जाली सिलींग आनी एक फॅन गुंते आसा 4 मिनटां जाली 5 मिनटां जाली आनी 7वें मिनट जाता आसतना चिंतले आमी उठून या म्हणून आनी केवल 1 मिनट उरला नंगी तर बसले आनी 8व्या मिनटाक ते कॅमेरा लो सिलिंगा तावन सकयलाक ते गुंडयतात आनी थंय एकल्या खाटल्यार एकलो ते एक आस्पत्र एकलो पिडेस्त न्हिदोन आसा फूल पॅरलायज्ड जावन हाताक तोंडाक पुरा कडेन पायप घाल्यात खाली दोळे मात्र उक्ते आसात आनी त्या वेळार एक कॅप्शन अशें येता तुमी 8 मिनटां मात्र पळोवन तकल्यात ताणें मोरता मसोरू तें पळयचें तुमी केवल 8 मिनटां मात्र पळोवन तकल्यात ताणें मोरता मसोरू तें पळयचें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो थोडे फावटी आमी त्या ग्रेस्त मनशां बरी देवान आमकां जायती बेसांवांनी भरल्यारी थोडे फावटी जायते आशिर्वादांनी आमकां भरल्यारी आमी आमचे लागीं कितें ना कितें उणें आसा ताचेर आमी चड महत्व दिता भावार्थ सो उमाळो अमृत सुवाळो म्हणल्या विशयाचेर ह्या वर्सा तुमी तुमचो जुबले वर्साचो आराम केला 75 वर्सां देवान तुमचेर आशिर्वाद घाला 6 पावलाच्या मुखांतर जावंक पुरो अर्थीक रितीनी वा आध्यात्मीक रितीनी तुमकां बेसांवांनी भरला ह्या सगळ्याक तुमी देवाक आज आमी आर्गां दिवंक ह्या टेंपलांत जमल्या तुमच्या विकारा लागीं विचारले ह्या फेस्ताक कसलो विशय म्हणून आनी तो म्हाका म्हणूंक लागलो 6 पावला बरी आमचो भावार्थ आमी परगट करुया 6 पावला बरी आमचो भावार्थ आमी परगट करुया थोडे फावटी केस काडून गेल्ल्या वेळार तो केळसी लास्ट ब्लेड घालून केस काडटा थोडे फावटी म्हज्या मोतीन एक चिंताप आसा ताका थोडे फावटी मांड्यार कितें जावन हांगा केस काडच्याक हांगा ते ब्लेड काडून आमकां कातरला कशें जायत म्हणलें थोडे फावटी चिंताप म्हज्या मोतीन येता जावंक पुरो थोडे फावटी बसार आमी वता आसतना त्या बसाचो ड्रायव्हर रस्त्यार वचचे बदलाक वचून बस त्या कणयेर घाल्या कशें जायत जावंक पुरो एक डॉक्टर बरें वखद दिवचे बदलाक आमकां वीक दिल्यार कशें जायत जर तर आमी येसल्या मनशांचेर ह्या संवसाराच्या मनशाचेर जर आमी पातयेनी दवरून आमी वेताव तर म्हाका आनी तुमकां रसल्या त्या सर्गींच्या बापाचेर आमी कसलो विश्वास आमी दवरूंक नजो खंडी जावन आमकां हर एकल्याक आपोवणें आसा ज्या देवान आमकां रसला त्या देवाचेर आमी भावार्थ दवरूंक जाय जर तर हांव आनी तुमी आज ह्या देव टेंपलांत जमल्या खंडी जावन म्हाका आमच्या मालगाड्याची आशिर्वादां आसात जे भावार्थ आमकां आमच्या मालगाड्यान दिल्यात तीच भावार्थ हांवें आनी तुमी सांबाळला आमी आज टेंपलांत आसा आनी हो भावार्थ आमी हर एकल्यांनी आमच्या भुरग्यांक दिवंक आसा नांतर भावार्थ असो उमाळो अमृत सुवाळो जावच्या बदलाक येवच्या वर्सा तुमचें फंक्शन आसतना साबार सयरे येवंक पुरो तांकां मान असो जेलो सगळे खेले आनी जेवलो उपरांत घरा गेलो जातले ते देखून आमी हर एकल्यांनी तो भावार्थ आमच्या भुरग्यांक आमी वांटूंक आसा पवित्र पुस्तकाचेर आमी एक नदर मारया भावार्थाच्या विशयांत आमकां जायते आयकूंक मेळटा जायते व्यक्ती ते आसात पूण म्हाका एक पसंद जाल्ली व्यक्ती म्हळ्यार हन्ना आमी वाचता सामुएलाचें पयलें पुस्तक आनी पयल्या अध्यायांत हिचे विशयांत बरोवन आसा सामुएलाची आवय ती आनी एलकानाची बायल तिका भुरगीं नात आनी एक दीस जेवण जाले उपरांत ती देवालाक वेता चड जावन आमी जेवण जाल्यार पण न्हिदोंक वेचे या टीव्ही पळोवचे पूण ती देवाळाक वचून मागणें करता आनी रडटा तिचे वोंट हालतात पूण उतरां भायर येनात आनी हें पळयल्लो एली प्रवाद येशे म्हणटा कित्याक तूं सोरोप येवन आयलाय म्हणून आनी ती येशे म्हणटा हांव सोरोप येवन येवना हांव म्हज्या देवा लागीं म्हजें काळीज म्हजे मुखार ओमती तितलेंच म्हज्या काळीज हांवें म्हज्या सर्वेस्परा मुखार ओमतिलें तितलेंच म्हणून ती मागणें करता कितलें भावार्थाचें उतर हें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत जायते प्रॉब्लेम आसूंक पुरो जावंक पुरो म्हजे पती म्हजे पतीण म्हजी भुरगीं म्हाका आयकनात कोणा लागीं वचून आमी आमचें काळीज ओमतिता आजकाल कितें प्रॉब्लेम जाल्यार फस्ट वचून कितें करता वॉट्सॅपाचेर स्टेटस वा फेसबुकाचेर स्टेटस घालून आमी हेरांक ते प्रसार करता जावंक पुरो तुमी आज पळया घरा वचून तुमचे फोटो काडा डिपीता सांजेर मेसेज येता कितें जालें म्हणून ते देखून थोडे फावटी आमी फेसबुकाचेर ते पब्लीश करचे बदलाक फेस द चॅलेंज आमी म्हणूंक जाय आमच्या सोम्या लागीं वचून जर तर आमी आमचे कश्ट सांगले तर खंडी जावन तो आमकां ताजो जबाब दितलो थोडे फावटी मागले सगळें मेळटा म्हणून हांव सांगना मागले सगळें मेळटा म्हणून हांव सांगना ते देखून त्या सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत पयलो अध्याय 18वी वळींत आमी वाचता ती मागणें करून घरा गेल्ल्या वेळा उपरांत तिचे मुखामोळ केदींच खंतीन दवरलें ना तिचे मुखामोळ हन्नाचे मुखामोळ केदींच खंतीन आसलें ना ते देखून जेन्ना आमी मागणें करून सोम्याक आमचें जिवीत भेटयता
खंडी जावन आमचे प्रॉब्लेम सगळे वता म्हणून ना, पूण खंडी जावन आमकां बेसाव आनी तो भरतलो ते फूड करूंक आमकां सकत मेळटली. आनी एक नदर आमी घालचे तर जाकारिया एलिझाबेथ तांकां कांय भुरगीं नातलीं जावंक पुरो ती ताच्या तरण्या प्रायर ताणें भुरग्यां खातीर मागलें जावंक पुरो, पूण तांचें मागणें देव तांचें उतर प्रायर आयकता. ते देखून आज मागलें फाल्यां मेळ्ळें म्हणून ना, ते देखून सोम्याचेर विश्वास दवरल्यार खंडीत जावन आमकां मागलें तो दिता. थोडे फावटी देव आमचे मागणें तोच डायरेक्ट जावन दिना. थोडे फावटी तो देव म्हाका आनी तुमकां ताचे हातीर जावन तो विसता. त्याच खातीर आमी आयच्या दुसऱ्या वाचपान आयकलें, जाकोब म्हणटा एक्शन आनी प्रेयर, करण्यो आनी मागणें भावार्थ केदाळे सांगाता वेता. जर तर कोणी व्यक्ती म्हजे लागीं येवन म्हणटा फादर म्हाका भूक लागल्या म्हळ्यार ताका वचून इल्लें कुमसार जाय, इल्लें मागणें म्हळ्यार मागणें कर म्हळ्यार जाता की जायना, ताच्या पोटाक आमी खावंक दिवंक जाय. ते देखून भावार्थ आनी करण्यो, एक्शन एंड डिवोशन, एक्शन एंड प्रेयर केदाळे सांगाता वचोंक जाय. तेंच विशेन पावलान आमच्या पात्रोन तांणी केल्लें. गुलामपणान तो आसलो, जायते कर्ज ताका आसले, पूण जेजूचो मोग ताच्या काळजान पेटतलो. त्या देखून दुबळ्या सकण्याची साखरी ताणें केली आनी तोच भावार्थ तो आमकां हर एकल्याक आज दिवंक आपयता आनी प्रसारूंक आपयता. जे हात आमी ह्या इगर्जीन जोडल्यात, जेन्ना आमी भायर वता आसतना खंडी जावन आनेकल्याच्या खांद्यार आमी घालून ताका शाबासकी करूंक आसा, वा तर कंतिश्ट आसा तर ताका आमी बुजोवंक आसा, तेन्ना मात्र हांवें आनी तुमी ह्या इगर्जीन जोडिल्ले हात त्या सोम्या मुखार पावतले, ना तर हांव आनी तुमी एक्टींग केल्ल्या बरी जातलें. अमेरिकेचो प्रेसिडेंट जो बायडन ताच्या इलेक्शन रॅलीन अशें म्हणटा, ताच्या मायन ताका सांगिल्लें खंय कीप द फेथ म्हणून, म्हळ्यार भावार्थ दवर म्हणून. आनी त्या वेळार ताच्या बगलेन आसलो असो आब म्हणटा नॉट जस्ट कीप द फेथ बट स्प्रेड द फेथ. केवल भावार्थ दवरिनाका, पूण तुज्या दिसपट्ट्या जिवितांत तो भावार्थ हेरांक प्रसार कर म्हणून. तर म्हजो आनी तुमचो भावार्थ आमी कशें प्रसार करयत? पयलें हो भावार्थ हांवें म्हज्या जिवितांत आनी म्हज्या कुटुंबा जिवितांत हांवें प्रसार करूंक जाय. जर तर म्हज्या कुटुंबांत देव ना, जर तर म्हज्या कुटुंबांत समाधान ना, म्हज्या कुटुंबांत एकवट ना, तर हांवें आनेकल्यान वचोन कशें सांगचें? त्या देखून भावार्थ पयलें म्हज्या कुटुंबांत आसूंक जाय, भावार्थ पयलें म्हज्या कुटुंबांत आसूंक जाय. त्या देखून हे आमी मागया देवा लागीं, एका कुटुंबांत सांगता बसून मागणें करया, एका कुटुंबांत सांगता बसून आमी जेवया, एका कुटुंबांत सांगता बसून आमी इल्लें खेळया, तो जावन आसा मोग. दुसरें हो भावार्थ आमी आमच्या शेजारा, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत, आमी करच्या कामाच्या जाग्यार आमी प्रसार करूंक जाय. थोडे फावटी आमच्या शेजारा देवान बेसांव घाल्यार आमकां इल्लें मेसार जावचें आसा, देवान ताचें मागणें आयकलें, म्हजें मागणें आयकोना म्हणून. पूण आमी संतोश पावोंक जाय जेन्ना देव आमच्या शेजारा बेसांव घालतना, कित्याक म्हळ्यार देव आमच्या शेजारा पावला. गॉड हॅज रीच्ड आवर नेबरहूड, नेक्स्ट इज आवर हावस आमी म्हणटा. देव आमच्या शेजारा पावला, नेक्स्ट म्हजेंच घर म्हणून आमी चिंतूंक जाय. ते देखून आमी आमचो भावार्थ हेरांक दिता आसतना संतोशान आमी दिवंक जाय. जर तर देवान म्हाका बेसांव भरला, जावंक पुरो हांव इल्लो ग्रेस्त, म्हज्या शेजारा कोणी कश्ट जाता जाल्यार ताका आमी कुमोग करची गरजेचें. आनी आज उरतो दीस जावंक पुरो कोणा लागीं म्हाका इल्लो मानस ताप आसा तर आज इल्ले इडली आनी दुकरा मास काडून तांच्या घरा आमी या जाल्यार मीस जाल्या उपरांत एक आयस्क्रीम काडून या, एक कोंब्याचें कुपान म्हणी काडून तांकां दिवन तांच्या लागीं आमी फ्रेंडशीप करया. तें जावन आसा नीज भावार्थ. निमाणें तुमच्या पैकी थोड्यांनी तरी दिवार म्हणलें हिंदी फिल्म पळयला आमी चिंता, कोणे म्हणी पळयलां गे? आनी तातूंत एक फेमस डायलॉग आसा अमिताभ बच्चनाचो, मेरे पास गाडी है बंगला है, आतां म्हणून आसा गी. ताका शशी कपूर एक जबाब दिता, कितें म्हणून? मेरे पास माँ है, खंडी जावन आसा गी. केवल माँ मात्र न्ही, जावंक पुरो म्हजें कुटुंब म्हजें सांगाता आसा गी, जावंक पुरो म्हज्या कुटुंबांत समाधान आसा गी, जावंक पुरो म्हज्या कुटुंबांत बोगसणें आसा गी, जावंक पुरो म्हज्या कुटुंबांत एकवट आसा गी, म्हज्या कुटुंबांत भावार्थ आसा गी, म्हज्या कुटुंबांत मागणें आसा गी, तें आमी विचारूंक जाय. ना तर म्हज्या आनी तुमच्या कुटुंबांत केवल आस्त बदीक मात्र आसतली, कुटुंबांत समाधान मोग आसचें ना. तर म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो, आज आमच्या पात्रोन सांता मुखांत्र देवाक आमी अर्घ दिता आसतना आमचें कुटुंब ताका भेटोवया. आमच्या कुटुंबांत दिसपडते मागणें, आमच्या कुटुंबांत सांगाता जेवया, आमच्या कुटुंबांत सांगाता इल्लें टी व्ही पळोवया, आमच्या कुटुंबांत सांगाता बसून इल्लें उलोवया. हें जावन आसा नीज क्रिस्तांव कुटुंब. त्या देखून ह्या मिसाच्या भेटे वेळार आमी मागया आनी आमचें फिरगच कुटुंब आनी आमचेंच कुटुंब देवाक आमी समर्पून दिवया. मोगाळ भाऊ भयणीनो, देव आमचो रचणार, आमचो तो मोग करता आनी आमकां सांबाळटा.
तसो आदार आमच्या फिरगस कुटुंबाक तशेंच आमच्या विविध कुटुंबाक आमच्या प्रार्थनांद्वारे आमी जोडून घेवया. आमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोकळ्या बापा बावडत पसरचें काम करच्या आमच्या पापा साहेबान सर बिस्पाने याजकांनी आनी धार्मिकांनी तुजो अनुभव जोडून तसो अनुभव आमकां दिवन आपली बावार्थी जिणेची वाळ दवरून अनेक क्रिस्त तशें वावरूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर सरकारी आनी राजकीय मुखेल्यांनी निस्वार्थीपणे आपले परजे खातीर वावरून ह्या मुखल्या दिसांनी सोमेस्तां शांती समृद्धी हाडूंक ताणें पेसाडेशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचो विगार बाप भावार्थी समुदाय बांदून हाडूंक मिनत करून घेवन आसात. तांचो तो वावर फळभरीत कर आनी उर्बेन ते मिसांव करूंक सदांचो तुज्या कुमकेचो हात तांकां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेंत भावार्थ दिवाळ दवरचें मणियारपण चलोवच्या सर गुरकारांनी गवळीक मंडळीच्या आयोगाच्या संघ संस्थेच्या सांद्यांनी आनी सर सेवेच्या मनोभावाच्या व्यक्तींनी फिरगजे खातीर दिवची ती सेवा सदांच हास्त्या तोंडान आनी उक्त्या मनान करिशें तुज्या कुरपेचें बेसावन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबांच्या उदरगते खातीर आमच्या फिरगजेचे सबार संदे परगवांत वावून आसात. तांणी तांच्या बोवार्थान थीर रावाशें कर आनी शेतां भटांनी न्हंय दर्यांनी ऑफिसांनी इस्कॉलांनी आनी कारखान्यांनी वावर करच्या आमच्या फिरगजेच्या सर कामेल्यांक तांच्या कामान तृप्ती समाधान आनी संतोष लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या सर पिडेस्तांनी प्रायवंतांक तुजो मोग आनी आदार लाभय. तशेंच आमची मालगडी क्रिस्ताच्या अखंड भावार्थान जियोन संवसाराक आदिवंस मागून सर्गराजा पैण करून गेल्यांत आसता तांकां सर्वांक तुज्या गोपान घे आनी ससाण सूख फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. अमृतोत्सवाच्या हुमरार उबी आसची आमी आमकांच तुका भेटयता. सर कामा योजनांक तुजो दैवीक संगात दी आनी ती यशस्वी कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या विविध गरजां पसत आमी मागया. सर्गींच्या बापा सामिशेन पावलाक या फिरगस कुटुंबांक पात्रोन जावन तुवें दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुजे मुखार दवरलेली ही खालती मागणी तूं स्विकार कर. सामिशेन पावला बरी आमी आमच्या कुटुंबांनी आनी समाजेंत भावार्थान घट जावन जियोंक तुका साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. Sweetheart,
म्हज्या भाव भयणीनो, मुझे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनकनी मेमी आमच्या नक्की पयसवेच्या दावाक सर्वेस्पोल मानून घे. भोव पवित्र बापा, जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाचे हे बलिदान तुका भेटोवन भाग्यवंत विशेन तुजे कृपेन आपुणी दिसपडते जेजू संगता मरून ताच्या पुनर्जीवनपणाचो भागीदार जावंक पावलो. ह्याच बलिदानाच्या बळान आमचें जिवीत तुका मानता तसलें समर्पण जावंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परातय मुबाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया. आमी करून फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेधर आनी शासनाच्या देवा, सर कळी आनी सर्वथे जेजू क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं आमी तुका वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत विशें तुज्या भक्ताच्या मनात ही परब संभ्रमून तुजे पवित्र सभेतून फावो करता. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां भेट दिता. ताचे शिकवणाची गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मरणाच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूंची. ते स्परीन जेवण जातच ताणें कास घेतली
तुका नव्यान थीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुम्ही समेस्त घेयात आनी यांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्ती कराराचे हे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत ते वारोतले हे मोच्या वगडासा करा. भावार्थसो घोट परगटूया. तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे कोण जिवंता आम्ही प्रगटा तुझ्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सोडवण्याची कास तुका समर्पित. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. स्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तरलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवस्त धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखांबळ फळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे मे संगती भगवंत जुजे तिसपती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यां त्या सगळ्या भक्तां बराबर विशेष रितीन आमचो पात्रोण विशेन पौलाचे बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमीन आमीन आमीन. आमच्या सडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझी राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो आनी एकवटाचो घुर्तसो आनी एकामेकाक शांती दियात. संसाराची
पाप काटिली आमची पाप देवाची शिली संसाराचे पाप काटिली आमची पाप देवाची शिली संसाराचे पाप ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान आमी सर सुभागी तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
घेवया. कणवळ्या बापा, पाता करिना सांग तुवें आमकां जेजूच्या कुडी रक्तान. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत जेजू दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवंक आयलो. भाग्यवंत विशेन ताच्या पावलांनी चलोवन गेलो. या याजकाचे देखीन आनी आदारान तुज्या मोगाची बरी खबर आमी दुर्बळ्यांक परगट करच्याक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां वरबेवंत कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्प तुमचे सवें आसूं. सर्पद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुकार. देवाक आज आमी हांगा हर्गा दिवंक फावो. साविशन पावला मुखांतर ताणें आमच्या फिरगजेंत केल्ल्या सर्व बरेपणा पासत साविशन पावलाक सदां मान आनी त्रिएक देवाक सदां आराधन आनी स्तुती फावो. सर्व फिरगजगारांक सैर्यांक परगवंतासच्या आमच्या फिरगजगारांक हांगा हजर आशिल्ल्या ह्या जागबावा तर्फेन संतोष भरीत फेस्त मागता. साविशन पावलो आमचो शारोती तुमकां सर्वांकी दराळ आशिर्वाद आनी शांती समाधाने नेटोवन दी म्हणून मागता. आयच्या दाबाजीक फेस्ता दिसा प्रधान ह्या जाग जावन मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मानादीक बाप रोणसाण डिसोजा ह्या फिरगजेचो आदलो विगार तुमकां चड महेत दिवचें म्हणना. तशेंच अर्थाभरीत प्रसंग दिल्ल्या मानादीक बाप प्रितम मेनेजस हांगासर थोडो तेंप सवा दिल्लो ह्या जाग हांगा सर्व फिरगजगारांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. आज आमच्या सवें आसात उडुपी वाराड्याचे विगारवार बाप चार्ल्स मेनेजस. तशेंच वाराड्याचे ह्या जाग हेर वाराड्याचे ह्या जाग तुमकां सर्वांक आमच्या संतोशांत वांटेली जावन आमचे पासून मागल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. उपकार बावडता आमच्या गवळीक मंडळीचो उपाध्यक्ष ब्रायन कोरेया, कार्यदर्शी कॅथरीन रोड्रिगस, 20 आयोगाचो संयोजक श्री विल्फ्रेड लुवीस, 8 वाड्याचे लावद आनी प्रतिनिधींचो, गवळीक मंडळीच्या संध्यांचो, आयोगाचे संचालक आनी संध्यांचो तुमी दिवच्या सेवेक सर्वीस पर देव आशिर्वाद घालूं. जॉन कार्लो साविशन पॉलवाडो, आग्नेल रोड्रिगस साविशन पॉलवाडो, जोसेफ मोंतेरो साविशन पॉलवाडो, जेराल्ड क्वाड्रस साविशन पॉलवाडो, मेल्विन डिसोजा साविशन पॉलवाडो, आयरिन डिसोजा साविशन पॉलवाडो, एडवर्ड पिंटो साविशन पॉलवाडो, लॉरेंस फर्नांडीस साविशन पॉलवाडो, जॉन डिसोजा साविशन पॉलवाडो, ब्रायन कोरेया साविशन पॉलवाडो, रॉयस्टन ग्लेंडर डिसोजा जेजूच्या पवित काळजाचो वाडो, एंटोनी रोड्रिगस जेजूच्या पवित काळजाचो वाडो, वाल्टर रोझेरियो जेजूच्या पवित काळजाचो वाडो, लुवीस डिसोजा जेजूच्या पवित काळजाचो वाडो, किरण लुवीस जेजूच्या पवित काळजाचो वाडो, डेनिस मेनेजस जेजूच्या पवित काळजाचो वाडो, जोसेफ रोड्रिगस जेजूच्या पवित काळजाचो वाडो, जुडीथ मोंतेरो रुजार वाडो, जेसिंता पिंटो रुजार वाडो, वालेरियन पेरेरा रुजार वाडो, स्टीवन लोबो पियाद वाडो, बर्नार्ड रोड्रिगस पियाद वाडो, आग्नेल ओलिवरा पियाद वाडो, हेराल्ड रोड्रिगस नित्यादर वाडो, जॉयलस बार्नेस नित्यादर वाडो, ग्लोरिया बार्नेस नित्यादर वाडो, क्लारा डिसिल्वा नित्यादर वाडो, मेल्विन फर्नांडीस नित्यादर वाडो, मार्क पेरेरा लूत्स वाडो, सायमन पिंटो लूत्स वाडो, जेम्स अल्फोन्सो लूत्स वाडो, सिगफ्रेड पिंटो लूत्स वाडो, रॉबिन लुवीस लूत्स वाडो, पाउल बेंजामिन फर्नांडीस लूत्स वाडो, फेडरिक डिसोजा फातिमा वाडो, क्लिफर्ड पेरेरा मिलार वाडो.
तुमकां सर्वांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पात्रोण संताची विसणार आशिर्वादा तुमच्या वेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सान्यांच्या वेर मागता. तशेंच मोगाच्यानो आमच्या ह्या फेस्ताक स्पॉन्सर रावून बँडाक स्पॉन्सर रावलीं जावन आसात सोफिया सुवारीस पिया आदवाडो. ताणें मुखार येवन मान स्विकार करचे म्हणून उलो दिता. तशेंच आल्तारीक फुलां दिल्यांत एलिझा डिसोजा साविशन पॉलवाडो हिणें मुखार येवन मान स्विकार करचे म्हणून उलो करता. साविशन पौल्स हाका समर्पीत केल्ल्या फिरगेजेन फाटल्या वर्सांनी पोतले स्वरूपकारां पासून अर्ग आमी भेटयलीं. तुमकां समेस्तांच्या नांवान हांगा आसल्यासर पाद्राबांच्या नांवान म्हणजे विगाराक हांवें बरें फेस्त मागता आनी फिरगेजीची सेवा तशेंच आमच्या वारड्याक हर एक पोटी तुमची सेवा मानून घेवन देव ताका आशिर्वादांनी बरो म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक परतून हेवटी फेस्त मागता आसतना हे सगळें वर्स अमृत उत्सव तुमी आचरण करचो. तुमकां देवाच्या आशिर्वादांनी बरो दी, तुमचो भावार्थ घट करून दी आनी कुटुंबा स्पिरितान सांगात वावरूंक देव सर्व आशिर्वादां दिवं म्हणून आमी समेस्तांचें मागणें. देव बरें करूं.